नमस्कार. आम्ही मांगरेश विद्यालय शिरगाळ आराबो हांगासर आयज दिंडीचो कार्यक्रम आयोजित केलेलो आसा. तर ह्या दिंडीचो दर वर्सा आम्ही आमची प्रायमरीची भुरगीं दर वर्सा दिंडी काडटात आणि ह्या दिंडीचो मेन उद्दिष्ट म्हणजे लोकांकडे जागृतताय करपाची. जी चळवळ संतांनी सुरू केल्ली ती चळवळ कित्याक लागून आसली ती आम्ही सगळ्या लोकांक जाणीव करून दिवपा खातीर ही वारी दर वर्सा आम्ही शिरगाळ ते आराबो ह्या वाठारांतल्यान काडटा आणि ह्या वाठारांतल्यान आम्ही लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. दर वर्सा ही माणकुली भुरगीं संतांची चळवळ कशी आसली आणि ही चळवळ कित्याक लागून तर एका कडेन येवपा खातीर देवाचे जे परमेश्वराचे दर्शन घडोवन हाडपा खातीर जी संतांनी चळवळ एकाठी येवन केल्ली तेका लागून ही वारी आम्ही पंढरपुराक तरी न वचूंक शकले तरी आम्ही शिरगळच्यान ते आम्ही ह्या विद्येच्या मंदिराकडे ही वारी आम्ही हाडटात आणि हे माणकुल्या भुरगे दर वर्सा आमची ही भुरगीं हे करतात. तर आम्ही आमचे सगळे शिक्षक वर्ग तेतून आम्ही सगळे सामील जातात आणि हेतूंतल्यान आम्ही एक जागृतकाय भुरग्यांसून ते अख्ख्या घरापर्यंत पावचपाचो प्रयत्न आम्ही दर वर्सा करतात. तर एक व्हडल्यान जय घोष दिवया आणि ह्या वारी पंढरपूरच्या आमच्या आयच्या वारीचे सुरुवात करूया. बोलो पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव संत तुकाराम महाराज की जय. संत तुकाराम महाराज की जय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.